आयतार 1 सप्टेंबर साद्या काळाचो 22वो आयतार। मुखेल वोड देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोवंक नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात। नियाळाक आदार जेन्ना भुरगीं मस्ती करतात ओ सांगलोले आयकनात, आमी तांच्या टिचरींक ओ फिरगोजेच्या पाद्रीक ओ भुरग्यांच्या आवडीच्या मनशांक अशें सांगतात, तूं मातशें सांग, तुमचें आयकतलो। खूब फावट मोगान ओ भिरांतीन तरी भुरगीं आयकतात आनी पाळटात, आनी वायट स्वभाव बदलून बरें आदारतात। आयच्या दुसऱ्या वाचपान जाकोबाच्या पत्रांत अशें मेळटा, देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोवंक नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात। जायते फावट आमी एक चाल ओ संवय कशी तेरसा उपरांत ओ कसल्याय सुवाळ्यांक देवाचें उतर वाचतात ओ दिसा दिसपट्टी मिसान देवाचें उतर आयकतात, पूण खऱ्यांनीच आमी तें देवाचें उतर पाळतात आनी ताचे प्रमाणे जियेतात? ओ एक संवय कशी आमी तें वाचून रोखडींच पुस्तक दामता? देवाचें उतर पदवेदार आनी शक्तिवंत। देवान आपल्या उतरांनूच सगळें रचलें। कश्ट, त्रास, पिडा, आडकोळी, ताळणी येता तेन्ना देवाच्या उतराचें बळ आनी समजोडी घेवन जिवितांत बरें येता तेन्ना देवाक अर्गां दिनवास गरजेचो। देवाचें उतर भावार्थान आनी खालतिकायेन मानून घेवन देवाच्या उतरा प्रमाणे चलून खुशाल आनी भरवशान भरलोलें भाग्यवंत जिवीत जीवन आनी देवाच्या उतराचो काळजीदार परगटणार जावन वावरुया। म्हजो थाराव भावार्थान आनी मोगान दर दिसाक पवित्र पुस्तक वाचतलीं आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवीत जियेतलीं।